कोळीबाग सदाशिवगड संपर्क करचे काळीनईचे ब्रिज मंगळवार रात्री सुमार 1 घंट्याक कोसळ्ळे। ब्रिजाच्यान संचार करत आशिल्ली ट्रक लॉरी काळीनईत पडली। स्थानिकाल्या आणि जिल्हा प्रशासनाल्या मदतीन चालकाक रक्षण केले। गेल्ल्या 40 वर्सांच्यान काळीनई पार करून कोळीबाग सदाशिवगड संपर्क करूंक आशिल्ले ब्रिज आता कोसळण पडला। ही घटना मध्यरात्री जाल्ल्यान जीवहानी जाली ना। जर दीस उजवाडाक ब्रिज कोसळटाले तर व्हड अवघड घडतालो। कितलेशे जीवहानी जात आशिल्ले, कितलेशे लुकसाण जात आशिल्ले। देवानच व्हड अवघड चुकेले अशें स्थानिकालो अभिप्राय। ब्रिज कोसळील बद्दल माहिती मेळटरेच जाग्यार येयिल्ले पोलिसान कोसळील ब्रिजाच्यान वाहन संचार बंद केले। रात्रीच्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करच्या कार्यात पोलीस श्रम घालत आसात। न्यू ब्रिजा वयल्यान व्हड वाहनाक संचार करूंक अवकाश दिनासतना ल्हान वाहनाक मात्र संचाराक अवकाश दिला। ब्रिज कोसळून ट्रक लॉरी न्हंयत पडली। ट्रक लॉरी संपूर्ण उदकांत बुडलना जाल्ल्यान ट्रका कॅबिनाचेर वयर बसून चालक रावले। नंतर बोट मार्फत स्थानिक लोकांन वचून चालकाले रक्षण केले। चालकाक सरकारी दवाखान्यात दाखल केला। चालकालो एक हात मोडला आणि इतर भागाक बी जास्त प्रमाणात जखम जाला। समाजसेवक माधव नायकेमी ट्रक चालकाल्या कुटुंबाक फोन कॉल करून माहिती दिले। MLA सतीश सेलेमी ब्रिज कोसळिल्ली माहिती मेळटरेच रात्रीन जाग्यार वचून व्यवस्थित सगळे क्रम घेवंक जिल्हा प्रशासनाक सुचोवन दिले। तशेंच वाहन संचाराक कद्रा मल्लापूर किन्नर मार्गाच्यान अनुकूलता करूंक मार्गदर्शन दिले। राष्ट्रीय महामार्ग चतुष्पद करूंक काम करते आशिल्ले IRB कंपनीली बेजबाबदारी आणि दुर्लक्षपणान ब्रिज पडले। कारण न्यू ब्रिज बांदतना पोन्ने ब्रिजाचेर कॉन्क्रीट मिक्सर वाहन दवरून कॉन्क्रीटकरण करताले तेन्नाच विरोध केल्लो अशें MLA सतीश सेलेमी आरोप केला। 1983 गेमन इंडियान ही ब्रिज बांधलेली आणि ही ब्रिज इतली सुंदर ब्रिज असलेली म्हणल्यार लोकांक एक काळी नदीक पयले बार्जीर वयचे पडटासले, होड्यार वयचे पडटासले। ही व्यवस्था तेन्ना जाल्ली। पण जालें कितें आता तेच्या नंतर जे पॅरलल ब्रिज जाला ते ह्याच ब्रिजार रावन येवन काम केला सगळें काम। ब्रिज मागीर उरता सकयल्यान बोटी उरता, सकयल्यान तुगेले पॉन्टून म्हणून उरता, क्रेन म्हणून उरता। हे काय ना हे वयल्यान हाडल्यान रोवतले। तेजे पयलीं आमी कंप्लेंट बी केल्ली तेन्ना हेणी रातीन काम स्टार्ट केलें। अशें करून हेणी ब्रिज वीक करून घातल्या। आता हत्तीकेरी म्हणजे त्या गांवांतूय ब्रिज बुडलो। आता हे सेकंड जालें। आता आनी परत नंतर गंगावळी आनी होन्नावर शरावती केन्ना म्हूण खबर ना। ही एक ब्रिजार वयल्यान दुसरो ब्रिज बांदिल्लो हे फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री आयकता आमी। कित्याक म्हणल्यार ताका ताकद उरता, तेजे पर्टन बाबा कितले कॅपॅसिटी म्हणून उरता त्या ब्रिजाची आणि लायफ ऑफ द इयर कितले ब्रिजाचे आसा ते काय कोणी कन्सिडर केलें ना। आनी हेजे पयल्या बी तांकां कॅलिब्रेशन डिलिब्रेशन करपाक आपयलें तेन्ना बी हेणी कांयच करूं ना आनी बेश्टे केले। हो प्रॉब्लेमान आज हो ब्रिज पडला। कोणाक अनावदस जावं ना दिसता कित्याक आमकां एकटोच ड्रायव्हर पडलेलो ताका आमी आमगे लोकल मचवाल्यान वाचयला आनी ताका हॉस्पिटलाक व्हरून तो बरो जाला। आनी अशें आमचे डावट कितें आसलें काय आमकां कोणी तरी गरोवपाक गेल्ले रातचे ब्रिजार रावता म्हूण सांगून तसले काय मिसींग कंप्लेंट बी कोणाकय येवूं ना। तेन्ना लकीली रातचे जाल्ल्याक हो एक बेनिफीट आमकां मेळ्ळो कितें कोणाक कसलो त्रास जावूं ना इतलें सांगपाक सोदता हांव।
कारवार सदाशिवगड संपर्क करचे काळी नाही ब्रिज मोडचे परिस्थितीत पावील बदल कारवारच्या काही लोकांक पहिलेत कळणे येले. ब्रिज मोडचे पहिले दिवस ब्रिजा संबंध उलयिल्ले व्हॉइस रेकॉर्डिंग सगळ्याल्या मोबायलात फिरत असा. हय, सदाशिवगडचे संदीप राणेहेमी ब्रिज कोसळची शक्यता आशिल बदल आणि हेजे संबंध पहिलेत क्रम घेवंक जिल्हा प्रशासनाक सांगचे बदल समाजसेवक माधव नायक हेमका फोन कॉल करून उलयिल्ले व्हॉइस रेकॉर्डिंग कारवारच्या नागरिकाल्या मोबायलात फिरत असा. तर संदीप राणे हेमी किती सांगलात आणि माधव नायक हेमी ताका किती उत्तर दिलात ऐकया. नमस्कार. हॅलो. हा नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सांग. ना हिदोळ हांव कितें जालें पोराक सोडचे वयतालो स्कुलाक. आमगेर काली रिवर ब्रिज आसा न्ही ओल्ड, हय ते थोडे अनयुज्युअल अशें दिसलें म्हाका. ते कितें जालां एक ते स्प्रिंग ते जॉयंट्स आसा पळय, हय हय जर मात लक्ष दिया पळय कितें म्हणटा एकदमच बँड जाला सगळे अशे सेपरेट अशे. मागीर कसली अनावती जावन घेवन जावत ना, तेंगेर कोणाक काय लक्ष दिवचे ना ते डिपार्टमेंटाले. ना ते पहिले 2009 ते चन्नपगौड असताना ते हे केल्ले ते धारण शक्ती ना तेका ते चेंज करू जाय म्हणून हेंजीस हां हेंजीस चेंज करू जाय म्हणून सांगून ब्रिजीच बंद केले. खबर आसा तुका? हां थोडे केले. मागीर मेंटेनन्स केले म्हणले, मागीर कितें आनी कितें केलें म्हणले. जालना ते हेंजीस खाडसाक जालना तेंगा भायरचे कंपनी आयिल्ले. मागीर तेकाच सर्टिफायड केले तेमी ते समाज आसा पण सर्टिफिकेट आता तुम्ही जर ते शेप पळया मात येवन प्रत्येक तुम्ही इतले हे जाले पळयला म्हाका भंय सुद्दां गाडी वयता आसतना ह्या वाटेन गेले की तो डावन, त्या वाटेन गेले की तो डावन. अनयुज्युअल आसा सगळे. टेक्निकली तुम्ही चेक करू जाय तुम्ही डिपार्टमेंट वाले. हा 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 न्ही तेच पण ते करतल्यार तांकां जागेच पडटा, ते निधील आसा ते. न्ही पण तुम्ही आता तुमकां न्ही येवन तुम्ही ब्रिजा वयल्यान गेला बी तुमकां डिफरन्स कळटा. एक घंटा वयल्यान दुसऱ्या घंटा वयता गाडी धडक अशें हे जाता आनी फुल म्हणल्यार अशें दोळ्या पळयला बी कळटा. 200-300 एक लायनीत उरता न्ही ते सगळे. पुराय हे जावन पडला. जस्ट पळया कितें म्हणून. ओके 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 ओके. मात निरीक्षण करा कित्याक म्हणल्यार आनीक खंय पळय कितें म्हणटा पळय सगळे जाण दोळ टाकून रावचे सगळे फाटल्यान हरर मारया म्हणटा लोक. तशें म्हणून हांव काल पयर बी तुमकां एक्चुअली विचार केलो मागीर कितें जालें दिसतालें. मागीर तशें इमिडिएट कॉल केलो तुमकां. ओके ओके आज पळयता. आज मल्लापूर वयचे आसा तेन्ना पळयता येता आसतना. ओल्ड ब्रिज हय. कळ्ळें कळ्ळें खबर आसा. नवीन ब्रिज बी कितें म्हण केला ते एक लायटी खांबे ना काय ना. काय ना कसं पण ऍटलिस्ट आता वयतल्या तर हे पळयला की अशें मागेलें एक फिलींग आहा म्हाका खबर ना कितें तरी दिसलो की बाबा हे कितें जातलें अशें दिसूंक लागला पळयल्यार. सांगच्या जाय न्ही कितें तरी एखादें समज जालो जाल्यार एक हे पुरो तेका जस्ट एक स्लीप जालें म्हणल्यार जालें तें. आनी तुमी आतां सांगितलें पळयलें आनी बरोबर 2009 जर समज तुमी हे जावन सांगिल्लें तू खबर आसा न्ही ते स्कुलाक बी वयता सगळ्या लोकांक प्रॉब्लेम जावन मल्लापूरच्यान तशें फिरून येताले. मागीर थोडे दीस भायर स्टार्ट केले. मागीर ते अम्मा स्कुलाक बी वयच्या लोकांक प्रॉब्लेम जावंक लागले. मागीर ते हळू लायट व्हेकल म्हळ्यार हे बायक त्या वाटेन सोडून घेवन हे केलें पळय. याद ते त्या वाटेन कदम बाबा त्या वाटेन रावताले. कळ्ळें न्ही पण आतां ते कितें तरी करा मात पळया लक्ष घाला. ओके 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 बरोबर. भारत देशात प्रप्रथम न्युमॅटिक मेथड यूज करून 40 वर्सां फाटीं काळी न्हंयक बांदिले ब्रिज हेजे फुडें याद मातर. राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 17 पयले मुंबय ते कन्याकुमारी संपर्क रस्तो आशिल्लो आनी कारवारचे काळी न्हंय ब्रिज संपर्क ब्रिज जावन आशिल्ले. हे ब्रिज ना जाल्यार सुमार 100 किलोमीटर जास्त संचार करचे पडत आशिल्ले. तेजेन सार्वजनिकांक वेळाचे आणि पैशाचे लुकसाण जाताले. तेका लागून नॅशनल हायवे विभागान 1965 सालांत काळी न्हंयक ब्रिज बांदूंक मुखार येयले. प्रथम जावन 1 कोटी रुपयेत गॅगन डंकर्ली कंपनीक ब्रिज कामगारी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आनी 1968 सालांत ब्रिज काम पूर्ण करचो कालावधी आशिल्ली. जाल्यार पिल्लर फावंडेशन काम सुरू केलें तेन्नाच ही कंपनी दिवाळी गेली. नंतर परत टेंडर आपेता पर्यंत 4 वर्स गेली आनी उदनी इंजिनियरींग कंपनीन कॉन्ट्रॅक्ट घेयले. जाल्यार 1970 सालांत उदनी कंपनीचे मॅनेजर तशेंच फायनान्सर रोड एक्सिडेंटांत मरण पावले. नंतर परत टेंडर आपयले. 1 वर्सा नंतर गॅमन इंडिया लिमिटेड कंपनीन 1,40,00,000 रुपये खर्चात ब्रिज बांदून दिवंक मुखार येयली. 1975 साला पयलीं ब्रिज कामगिरी पूर्ण करूंक कालावधी आशिल्ली. जाल्यार
काही कारणान पूर्ण झालं ना. नंतर आणि 6 वर्ष कालावधी वाढवून दिले तरी पण कामगिरी अपूर्णच उरली. नॅशनल हायवे विभागाचे मुख्य इंजिनियर HV नारायण हेमी 1982 सालात ब्रिज पूर्ण करचे भरवसो दिलो. जाल्यार 765.5 मीटर लांब ब्रिज बांदूक पिल्लर घालचे खूप कष्ट झाले, कारण न्हंयच्या 80 फूट अगडात पिल्लर फाउंडेशन घालचे ससार ना आशिल्ले. सगळे प्रयत्नानंतर न्यूमॅटिक सिंकिंग मेथड यूज केले. न्यूमॅटिक सिंकिंग मेथड यूज करून बांदिले देशात प्रप्रथम ब्रिज असे काळी ब्रिजाक नाव मेळ्ळे. ह्या कामगिरीत 7 लोक कामगार मरण पावलात. अखेरेक ब्रिज पूर्ण जावन 1984 सालात PWD मिनिस्टर HD देवेगौडा आणि कारवार जोयडा MLA प्रभाकर राणे हेमी ब्रिज उद्घाटन केले. आता 40 वर्सांनंतर ब्रिज कोसळण कारवारच्या लोकांच्या मनात याद मात्र उरली. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.